अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या वेळार प्रेक्षक गॅलरींतल्यान मिराबागच्या प्रस्तावित बंधाऱ्याक विरोध करपी आंदोलकांनी फलक दाखोवन घोषणाबाजी करीत सरकाराचो निषेध केलो। ह्या प्रकरणात पर्वरे पुलिसांनी आदलो मंत्री दीपक पावसकार हांचे सयत 5 दुबावित आरोपी आड 300 पानांचे आरोपपत्र दाखल केले। बिरेस्तारा सकाळी म्हापशेच्या सत्र न्यायालयान 21 साक्षीदारांच्या साक्षी सयत 300 पानांचे आरोपपत्र सादर केले। आदलो मंत्री दीपक पावसकर हांचे सयत मिराबाग वाठारांतले आपा नायक, उपेंद्र नायक, उमेश नायक आणि हेमंत भंडारी हांचो आस्पाव आसा। अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चालू असताना स मार्चच्या विधानसभेच्या प्रेक्षक गॅलरींतल्यान 4 जाणांनी आमकां नाका बंधारो अशे फलक दाखोवन सरकाराचो निषेध केलो। ह्या विशया वयल्यान तेन्ना विधानसभेत बरोच बोवाळ जाल्लो। ताचे उपरांत त्या 4 जाणांक पुलिसांनी अटक करून 7 मार्चाक वैयक्तीक जामिनाचेर सोडयिल्ले। ह्या प्रकरणाची सखोल चौकशी केल्यार आंदोलकांक आदले मंत्री दीपक पावसकर हांणी विधानसभेचे पास आमदार विजय सरदेसायांकडल्यान घेवन दिल्ल्याचे उक्ताडार आयिल्ले। उपरांत आमदार विजय सरदेसायान सभाघराची माफी लेगीत मागिल्ली। मजगती आता ह्या प्रकरणात पर्वरे पुलिसांनी आदलो मंत्री दीपक पावसकर हांच्या सयत 5 दुबावित आरोप्या आड 300 पानांचे आरोपपत्र दाखल केला। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।